मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे आणि शिरोड्याचो आमदार सुभाष शिरोडकार काँग्रेस पक्ष सोडून भाजप पक्षात गेल्या उपरांत गोंय प्रदेश काँग्रेस पक्षान मांद्रे मतदारसंघाची आणि शिरोड्या मतदारसंघाची गट समिती बरखास्त केल्या। तशेंच दोनूय मतदारसंघांत बेगीनच नवी समिती वेंचतले अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकारान कळयला। मांद्रे मतदारसंघाची गट समिती वेंचपा खातीर शेनवारा सांजे 4 वरांचेर पणजेन पक्षाच्या कार्यालयात बसका आपयल्या अशें पणजीकारान सांगलें। गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन आयज ताकतिकेन मांद्रे गट समिती आनी शिरोडा गट समिती बरखास्त केल्ली आसा आनी रोखड्योच दोनूय समिती आमी नियुक्त करपाचे आसा। फाल्यां 20 तारखेर सांजचे 4 वरांचेर काँग्रेस हाऊसान मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे सिनियर काँग्रेसमॅन आनी सगळे ऑफिस बेरर यांची ताकतिकेन बैठक आपयल्ली आसा आनी रोखडेच आमी शिरोडा मतदारसंघानूय बैठक घेवपाची आसा। गोंयच्या राजकीय मळार जो आत्मगतकी आनी विश्वासघातकी निर्णय सुभाष शिरोडकर आनी दयानंद सोपटेन घेतलेलो आसा त्या निर्णयाचो काँग्रेस पार्टी निशेध करता। गोंयचे साबार लोक ह्या एकंदर घडणुकेन नाराज जाल्ले आसा आनी ह्या दोगांयकू योग्य वेळार योग्य असो धडो गोंयची जनता शिकयतले आनी खास करून मांद्रेचे आनी शिरोडेचे लोक येणारी जी बाय इलेक्शन आसतली ते वेंचणुकेन ह्या दोगांयचो पराभव करून काँग्रेस पार्टीक हे दोनूय सीट परतून एकदा दिवपाचे निर्णय हे थंयसरले मतदार करपाचे आसा। जे कार्य जे वायट कर्तूब ह्या दोगांय नेत्यांनी केल्ले आसा तेचो गोंयची जनता केन्नाच तांकां माफ करपाची ना। मांद्रेच्या लोकांनी आनी शिरोड्याच्या लोकांनी ह्या दोगांय काँग्रेसच्या आमदारांक 5 वर्सां खातीर निवडून दिल्ले आनी हेंच्यांनी 2 वर्सां सुद्दां जावच्या आदीं आपणाच्या स्वार्था खातीर हेंच्यांनी आपणाच्या आमदारकेचो राजिनामो दिल्लो आसा। तर एकंदर काँग्रेस पार्टी ह्या दोगांयचो निशेध करता आनी गोंयच्या जनतेक उलो मारता की तुमी असल्या कर्तुबांक केन्नाच साथ दिवं नाकात। येणारी जी बाय इलेक्शन आसतली तेन्ना गोंयच्या समेस्त जनतेन ह्या दोनूय मतदारसंघांत येवन हेंकां धडो शिकोवचो अशी आमची तुमचे कडेन मागणी।